आरजीपी सुप्रीमो मनोज परबाचो राजीनामो, पक्षाचे अध्यक्षपद आणि सदस्यत्व सोडले, ऍक्टिव्ह राजकारणांतल्यान घेता संन्यास, डर्टी पॉलिटिक्साक विटलो मनोज मिडिया मुखार। मनोजान राजकारणात रावचे, आपाची दारां सदांच उक्ती, वाल्मिकी नायकाचो मनोजाक उलो, विजय म्हणटा प्रादेशीक पक्ष गोंयांत चलूंक शकना म्हूण काडचो न्ही निष्कर्ष। ताळगांवात तरणाट्याचेर जालो सुरी हल्लो, आदले दुश्मनकायेंतल्यान 4 जाणांनी साधलो डाव, गुन्यांवकारांक धरून पुलिसाच्यो टिमी सक्रिय। पत्रादेवी महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण, मॉर्निंग वॉकाक गेल्ले कडेन कंटेनरा पोंदा चिड्डलो। लग्नाचे प्रपोजल न्हयकारिल्ल्यान चलयेच्या आवयचो घेतलो जीव, कुडणे खून प्रकरणा फाटले कारण मुखार, सावंतवाडीच्या सागर रावळाक अटक। दोना पावल अपघातांत कारणीभूत थारिल्ल्या जगदीश सरदेसायाक जामीन, 75,000 रुपया फायन, ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करूंक हालचाली सुरू। कॉक्रोच जनता पार्टीचे एक्स खातें ब्लॉक, इंस्टाग्रामाचेर 6 दिसांत 1.5 कोटी फॉलोअर्स, भाजपाच्या फॉलोअर्सां परस 1.5 पट चड। अमरनाथ यात्रे खातीर 3.6 लाखांकय चड नोंदणी, 3 जुलै सावन 27 दिसांची यात्रा जातली सुरू, मार्गार अजूनय 12 फुटां मेरेन बर्फ। पुलवामा हल्ल्यांतलो दहशतवादी हमजा बुरहानाची हत्या, पीओकेत अनवळखी हल्लेखोरांनी घातल्यो गुळयो, रावपी काश्मीराचो विजाचेर गेल्लो पाकिस्तानाक। इबोला संकटाच्या फाटभुंयेर भारत आफ्रिका संघ शिखर परिशद धुकल्ली फुडें, नवी दिल्लीत 28 मे सावन जावपा आशिल्ली परिशद।